नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन अदिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करतात. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. नोव्हेंबर मेरेन सरकारान अर्थसंकल्पातल्या 54% निधीचो केला वापर. मार्च मेरेन हो वापर पावतलो 95% मेरेन. मुख्यमंत्र्यान दिली माहिती. केंद्र सरकाराच्या खासा सहायता निधीतल्यान राज्यात सुरू आशिल्ल्या 512.91 कोटी रुपयांच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांच्या स्थितीचो बसकेत घेतलो नियाळ. शिमला युनिटी मॉल प्रकल्पाच्या बांधकामाक मेळ्ळ्या स्थगिती. प्रकरणाची फुडली सुनावणी जातली 8 जानेवारीक, मेळ्ळ्या माहिती. म्हापशेची फामाद श्री बोडगेश्वर देवाचे जात्रेक शुक्रारच्यान जाले सुरवात. हजारांनी भक्तांनी देव बोडगेश्वराचो घेतला आशीर्वाद. मडगांवात सुन्नी जमा मशिदाच्या समिती वयल्यान वाद आसा सुरू. कायदेशीर वेंचणूक जावंक ना जाल्यार उपोशण दवरतले चालू. सुन्नी जमा मशिदीचो वांगडी कादर शहाची शिटकावणी. आणि अस्नोडा वाठारांत जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक जाग्यारूच मरण. एके बायलेक जाल्ल्या गंभीर दुखापत. बशीन दिल्लो दुचाकीक धपको. कोलवा पुलिशेन बस चालकाक घेतलो ताब्यात. आता खबरो विस्तारान. नोव्हेंबर मेरेन राज्य सरकारान अर्थसंकल्पातल्या 54% निधीचो वापर केला आणि मार्च मेरेन हो वापर 95% मेरेन पावतलो. आता मेरेन 12 मायनिंग ब्लॉकांचे लिलाव जाल्यात. तातूंतले 5 ब्लॉक सुरू जाल्यात आणि 4 ब्लॉक बेगीन सुरू जातले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान वरिष्ठ अधिकाऱ्या वांगडा घेतिल्ले बसके उपरांत दिली. नोव्हेंबर मेरेन राज्य सरकारान अर्थसंकल्पातल्या 54%चो वापर केला आणि मार्च मेरेन हो वापर 95% मेरेन पावतलो अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें सांगले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडेन अर्थसंकल्पाच्या वापराचो नियाळ घेतले उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें ही माहिती दिली. आता मेरेन 12 खण ब्लॉक लिलाव जाल्यात. तातूंतले 5 ब्लॉक सुरू जाल्यात आणि 4 ब्लॉक बेगीनूच सुरू जातले अशी माहिती ताणें मुखार दिली. तशेंच फुडल्या म्हयन्यांत आनीक 6 मायनिंग ब्लॉक लिलाव जातले. खाजगी जमनीचेर डंप उखलपाची परवानगी 5 कंपनींक दिल्या आणि सरकाराच्या धोरणा प्रमाण ह्या म्हयन्यात डंपाचो लिलाव सुरू जातलो अशेंय मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. आज बजेट एश्युरन्स आणि बजेट इम्प्लिमेंटेशन या दोन्ही गजालीचे मिटींग घेतलेले. बजेट एश्युरन्सीस जे आहा पळय इन द नोव्हेंबर एंडिंग पर्यंत रिव्ह्यू आशिल्लो. 54% बजेट जे आसा ते आमी युटिलायज केला आणि ज्या स्पिरीड आमी आसा त्या प्रमाणे 95% बजेट जो आहा पळय वो कंप्लीट जातलो टील द 31 मार्च आमी म्हणटा त्या प्रमाणे. सेकंड थिंग, वेरियस प्रोजेक्ट्स जे आसता पळय दे आर शिफ्टिंग ऑलवेज फ्रॉम द दिस इयर टू द नेक्स्ट इयर ऑल्सो. हाफ प्रोजेक्ट जो आसा तो ह्या वर्साक पुराय जाता. So त्याच धर्तीचेर ऑल द प्रोजेक्ट्स आर इन लायन आसा. सेकंड वन इज बजेट एश्युरन्सीस जे बद्दल गिवन बाय द डिपार्टमेंट. ही बजेट एश्युरन्सीस परत एकदा रिवायज करून सगळी बजेट एश्युरन्सीस फुलफील जावची ताज्या खातीर एक कंपनी सीएम जीएसटीचेर इफेक्ट पडला. आमी पळयता जीएसटी कलेक्शन मातसो ऑफकोर्स म्हणजे ज्या स्पिडीत जीएसटी रेव्हेन्यू कलेक्शन वाडपाक जाय आशिल्लें इन द मंथ ऑफ डिसेंबर तशें तें जावंक ना. इट इज लिटल बीट ताचो थोडोसो इफेक्ट जाला. मायनिंगेचेर एंटायर मिटींग जाली. तातूंतल्यान आमी 12 ब्लॉक आतां पर्यंत ऑप्शन केला. भितरले 5 ब्लॉक ऑलरेडी स्टार्ट जाले. 4 ब्लॉक स्टार्ट जावपाचे वाटेर आसा ते जातले. उरलेले 6 ब्लॉक आमी फुडल्या म्हयन्यान ऑप्शन करता. रिगार्डींग द डंप पॉलिसीच्या बाबतींत आमी ऑलरेडी प्रायवेट डंप पॉलिसीज ज्यो आसा पळय तांकां 4 जाणांक ऑलरेडी आमी प्रिलिमिनरी लेटर्स दिल्या सो दॅट दे कॅन स्टार्ट देयर डंप एक्टिविटी. गव्हर्मेंट डंप पॉलिसीच्या अंतर्गत जे ऑप्शन करपाक जाय आसता तेजी फर्स्ट फेज जाल्या. सेकंड फेजीन म्हणजे मंथ ह्या म्हयन्यानूच परत ते ऑप्शन जातले आणि प्रायवेट डंप पॉलिसीतले डंप्स बी ते सुरू जातले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. केंद्र सरकाराच्या खासा सहाय्यता निधीतल्यान राज्यात सुरू आशिल्ल्या 512.91 कोटी रुपयांच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांच्या स्थितीचो बसकेत नियाळ घेतलो. मुळावी बांदावळ आणि आर्थिक उदरगतीक चालना दिवपी प्रकल्प बेगीन पुराय करपाक सरकार बांदील आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.
शिमला युनिटी मॉल प्रकल्पाच्या बांधकामाक सध्या स्थगिती मेळ्ळ्या. फुडल्या सुनावणे मेरेन सध्याची स्थिती तिगोवन दवरपाचो आदेश सत्र न्यायालयान दिला. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 8 जानेवारीक जातली अशें कळटा. फाटले कितलेशेच दीस जाले गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या युनिटी मॉल प्रकल्पाक चिमलकारांनी विरोध कायम दवरला. ह्या प्रकल्पाआड चिमलकारांनी उपोशण लेगीत केल्ले. गोंयची फामाद श्री बोडगेश्वर देवाच्या जात्रेक शुक्रारा सावन सुरवात जाल्या. हजारांनी भाविकांनी देव बोडगेश्वराचो आशीर्वाद घेवपाक मोठ्या संख्येन गर्दी केल्या. पळयात कांय उमेदीचे खीण. श्रीदेव बोडगेश्वराची आयज जात्रा एक ऐतिहासीक अशी पावसाळी आशिल्ली, म्हणजे फाटली 91 वर्सां, आणि त्याच बरोबर 33वा जे मनयतात त्या संदर्भात आयज देवा कडेन मागपाक जनतेचे सगळ्यांचे गोंयकारांचे कल्याण बरें त्या जात्रेच्या नंतर संपूर्ण गोंय जे आसा ते 10 दिसां भितर ह्या एका पवित्र अशा स्थानाचेर देव बोडगेश्वरा कडेन वेगवेगळे मागणी वता. देव बोडगेश्वर त्याच्या कारणाक पावता आणि ताची कीर्ती संपूर्ण गोंयांत आसा. त्याच बरोबर ह्या निमतान त्या देवा कडेन मागतना इतलेंच परत एकदा मागलें की गोंयच्या सगळ्या ज्यांच्या मनात जी इच्छा आसा ती सगळी पूर्ण करचें, बरें करचें, कल्याण करचें. आणि हांगा देव बोडगेश्वर पांया कडेन चरणी सदां येता, आनी तो फक्त म्हापशाचो राखणदार न्हू, तो गोंयचो राखणदार, आनी हांव खूब मानता ताचो आशिर्वाद घेवपाक म्हूण आमी येता. ताचो आशिर्वाद सदैव आसचो म्हणजे लोकांक योग्य तरेचे बुद्धी विचार बरे येवचे, आनी तेंच्या पांयाच्या चरणी आयल्यार खूब बरें दिसता मनाक. न चुकता इतल्या वर्सां म्हाका तेणीच वाट केली हांगा येवपाक, आनी कंटिन्युअसली हांव येता, आनी सगळ्यांचे बरें जावचें, गोंयचे जनतेचे बरें जावचें. बोडगेश्वर देवस्थान ह्या सगळ्याक एक व्हडलो उत्सव आमी म्हणूंक शकता की पूर्ण गोंयभर एक व्हडलो उत्सव ज्या म्हापशा भितर, म्हापशा शहरा भितर जाता. पयले स्वातेन पूर्ण गोंयकारांक, म्हापशेकारांक, बार्देसकारांक तेंचे बोडगेश्वराचे बरें मागपी जे आहा सगळ्यांक आमचे तर्फेन सगळ्यांक ह्या उत्सवाचो उमेद गोंयच्या सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेट करता, आणि तेजे आशिर्वाद पूर्ण गोंयभर गोंयकाराचेर ना, तेजे बरे मागपी खंय सावंतवाडीच्यान, महाराष्ट्राच्यान, कर्नाटकच्यान, आमचे देशभरचे लोक जे येता मुद्दम ह्या उत्सवाक भेट दिवपा खातीर तेंकांय तेजे आशिर्वाद गावचे हें म्हजें मागणें आसा. मडगांव सुन्नी जामा मशिदीच्या कार्यरत आशिल्ल्या समिती वयल्यान वाद सुरू आसा. ह्या मशिदीच्या कांय वांगड्यांनी राजकारणाच्या आदाराचेर बेकायदेशीर समिती स्थापन केल्या असो आरोप सुन्नी जामा मशिदीचो वांगडी कादर शाह हांणी केला. पळयात पुढे बातमी. मडगांव सुन्नी जामा मस्जिदीच्या कांय वांगड्यांनी राजकारणाच्या आदाराचेर बेकायदेशीर समिती स्थापन केला असो आरोप सुन्नी जामा मस्जिदीचो वांगडी कादर शाह हाणें केला. फाटल्या 3 वर्सां सावन ह्या प्रकरणाचो कायदेशीर लढो सुरू आसून लेगीत राजकीय दबावाक लागून न्याय मेळना असो दावो ताणें ह्या वेळार केलो. सध्याची समिती मस्जिदीत पारदर्शकताय आनी लोकशाय वेंचणूक घडोवन हाडिनासतना कार्यरत आसा. न्याय आनी कायदेशीर वेंचणूक जो मेरेन जायना तो मेरेन उपोशण चालूच दवरतले अशी शिटकावणी कादर शाहान दिली. मजगती कादर शाहान परवानगी घेनासतना आंदोलनाक सुरवात केली. देखून भारतीय दंड संहितेचे कलम 170 खाला ताका प्रतिबंधात्मक अटक केल्या. तशेंच शुक्रार हो नमाजाचो दीस आशिल्ल्यान बोळ जावपाची शक्यताय आशिल्ली अशें मडगांवचे पुलीस निरीक्षक सुरज सामंत हाणें सांगले. एप्रिल 2023 आमची ही सुन्नी जामा मस्जिदान हज कमिटी चेअरमॅन उर्फान मुल्ला विथ बाउन्सर सपोर्ट घेवन आमची सुन्नी जामा मस्जिद हाताळिल्ली आहा कडेन, आनी हाका लागून आमी सगळे ऑथॉरिटी कडेन गेल्ले. जवळ जवळ ह्या इश्यूक आतां 3 वर्सां जाले. 3 वर्सां जाली आमकां न्याय मेळना. सगळ्या पयलीं आमी एप्रोच केले सावथ गोवा SP, तेज्या म्हऱ्या वचून आमी आमगेले कंप्लेंट दिली की बाबा आमचेर अन्याय जाल्ले, फोर्सफुली मस्जिद आमगे टेक ओवर केल्ली आसा म्हणून. तांच्यान कांयच जावना, इन्क्वायरी तांच्यांनी करूना, आमकां आपुना ना, ओपोनंटा बी तांच्यांनी आपुना. तेज्या मुखार मागीर आमी सावथ कलेक्टराक लेटर केले. सावथ कलेक्टराक गेले की बाबा आमच्यार अन्याय जाल्या, तूं इन्क्वायरी कर, पण ताणें बी इन्क्वायरी करूना.
शेवट आम्ही गेले साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर जो सूरज वेडणेकर आहा तेज्या म्हऱ्यान गेले बाबा फोर्सफुली आमची जामा मस्जिद तेंच्यांनी टेक ओव्हर केली हा, तू तांकां नोटीसी धाड. पण तो नोटीस आपूण धाडपा आपल्या पावर ना म्हणपा लागलो. तुम्ही खंय वचा, तुम्ही हायकोर्टात वच म्हणपा लागलो. पण आम्ही कितें केलें, आम्ही मागीर शेवट ऑनरेबल हायकोर्टात गेले. खंयच काय जायना शेवट, आनी म्हाका काय दिश्टी पडना. तेका लागून आज हांवें डिसायड केला हांव हंगर स्ट्रायकाक हांगा बसतलो. इनडेफिनेट हंगर स्ट्रायक असतो इंटरफिअरन्स हंगर स्ट्रायक अंटील हे तुका त्या इलेक्शन प्रमाणे आमची मागणी जायना. आमगेले एकूच मागणी डिमांड आसा की फेअर इलेक्शन जावचो, सगळ्यांना मेळचो. 792 मेंबर आसा, तू फेअर इलेक्शन कर आणि कोण जिखता वय पॅनल ताणें मस्जिद चलोवची. तो एक कादर श्याम एकटा आसा. ही इज ऑपोजिंग दी एक्झिस्टिंग कमिटी ऑफ द जामिया मस्जिद आणि तेजेर ते आमचे कडेन एप्लिकेशन केल्लें. हावेवर ही वॉज नॉट गिवन एनी परमिशन. तो सांगतालो आपण कलेक्टराक परमिशनाक घातलें, पण कलेक्टरा कडल्यान अजून परमिशनाचें तेजे कडेन कांय येवना. आणि आज थंय हें आशिल्लें, आज नमाज तेंचे फ्रायडे म्हणटगीर, आणि तेणें एप्लिकेशन दिले त्या प्रमाणे तो थंय हंगर स्ट्रायकार बसपा आशिल्लो. प्रपोज दी एक्झिस्टिंग कमिटी. तो आपले कितें तरी इश्यूज सांगतालो दॅट त्यांनी आपण कंप्लेन केल्ल्यो कलेक्टराक, डेप्युटी मागीर SP आनी बाकी कडेन टू टेक एन इलेक्शन. पूण तेजे रिगार्डींग इलेक्शन घेवना म्हूण तो थंय हंगर स्ट्रायकार बसलो. आणि ताका क्लियर कट इन्स्ट्रक्शन दिले बाबा एज यू आर नॉट इन पोजिशन ऑफ एनी वॅलीड परमिशन फ्रॉम द कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी टू सीट फॉर हंगर स्ट्रायक. ताका आमी रिक्वेस्ट केली बाबा तुम्ही थंय बसनाका आणि तू थंयच्यान हाल म्हणून वच म्हणून थंयच्यान. हावेवर इवन आफ्टर कॉन्स्टंट रिक्वेस्ट he refused to vacate the place and was adamant of sitting there for a hunger strike. Law and order situation जावपा जायना म्हणून he was taken into preventive detention and taken police station. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णेकार. असलोण्या जेरी बारा लागसार जाल्ल्या भिरांकू अपघातात 45 वर्साच्या दुचाकी चालकाक जागेरूच मरण आयलें. लक्ष्मीकांत शेटकर अशें मरण आयिल्ल्या दुचाकी चालकाचें नाव. तशेंच ह्या अपघातांत स्मृती शेटकर ह्या 38 वर्साच्या बायलेक गंभीर दुखापत जाल्या. बशीन दुचाकीक नेटाचो धपको दिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. कोलवा पुलिशेन बस चालकाक ताब्यात घेतला. तिसऱ्या जिल्ह्यात धारबांदोडा, केपें, सांगे आणि काणकोण वाठारांचो आस्पाव आसा. ह्या जिल्ह्याक लागून ह्या म्हालांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक मजत जातली. मडगांव वचपाक पयस पडटाले, ताका लागून सगळीं सरकारी कामां आडकून पडटालीं. काणकोण ते केपें आनी धारबांदोडे ते केपें बेगीनूच रस्त्याची जोडणी जातली. तशेंच कोर्टांतल्यो केशी लेगीत हाताळपाक सोंपें जातलें अशें भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी सांगलें. विरोधकांनी फक्त विरोध करचो न्हय, तांकां जाय जाल्यार सुचोवण्यो दिवच्यो अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगलें. एक कार्यतत्पर अशी सेवा आमकां मेळपाक जाय. फास्टर अँड स्पिडी सर्वीस डिलिव्हरीज आसतल्यो. बेटर मॅनेजमेंट सिस्टम फॉर क्विक डिसिजन मेकिंग. आमचे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेवलाचेर आमकां एक सेपरेट कलेक्टर पडटा हू वील कॅटर टू द नीड्स अँड हू वील गिव जस्टीस टू द पीपल, हू वील एड्रेस देर ग्रीवन्सीस. आनीक एक तांकां सिस्टमांतल्यान न्याय दिवपा सारकी प्रक्रिया हांगा घडून येतली. आमचे एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन आसतले किंवा आमचे लँड रिकॉर्ड आसतले, आमचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची कामां आसतलीं, ही क्विक डिस्पोजल जातली. सिवील मॅटर क्विकली रिजॉल्व जातली. हांगा एखादे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आसात जे लोडेड आसा आयज, ते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेगळे जाल्ले कारणान आमकां क्विक आमच्यो जे हे आसात केसीस आसात पेंडींग, म्युटेशन आसतलें की पार्टिशन आसतलें, ताच्या भायर जी कितें लोकांच्यो डिस्प्यूट्स आसतली ही रिजॉल्व क्विकली जातली. सो इफेक्टीव पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशन हे आमकां डिसेंट्रलायज जाले कारणान थंयच्यान करपाक मेळटलें. एज्युकेशन सिस्टमान भितर आमकां नवे कॉलेजीस येवपाक शकतल्यो, नवी पद्दती एज्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडटलो. रुरल डेव्हलपमेंटाच्यो ज्यो स्किम्स आसा त्यो खऱ्या अर्थान आमकां रुरल डेव्हलपमेंट करपा खातीर वाव मेळटलो. आयज जर मडगांव जर जाय जाल्यार रुरल डेव्हलपमेंट हो मडगांवच्यान जावपाक शकनाशिल्लो, रुरल भागांतल्यान तो जावपाक जाय. म्हणून रुरल डिस्ट्रिक्ट जावप हें अत्यंत गरजेचें आशिल्लें. आमचे
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आसतले, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसतले, डिस्ट्रिक्ट पोलीस हेडक्वॉर्टर्स आसतले आनी ट्रायबला खातीर ज्यो योजना आमी राबयतात आनी तो समाज जेन्ना निग्लेक्टेड उरता तेन्ना खरो न्याय ताका आयज मेळटलो. ट्रायबल भावांक आमी इतक्यो स्किमी करतात आनी ट्रायबल भावां खातीर आनी ट्रायबल पॉप्युलेशन म्हणजे एम्पावरमेंट करपा खातीर, सशक्तीकरण करपा खातीर जे सेंट्रलाचे फंड येतात ते आमचे खऱ्यांनीच उपयोग जाता काय कितें, म्हणजे अशें डिसेंट्रलायज जाले कारणान विशेष लक्ष आमकां जे आतां पर्यंत बहुजन समाज म्हणून आसतलो किंवा मागास वर्गीय आसतले हांचे कडेन पावपा खातीर एक वेगळे पद्दतीची सिस्टम डेवलप जातली. आनी हें करपा खातीर मुख्यमंत्र्यान एक बरें डिसिजन घेतलें आनी केप्यां भितर जे सेंट्रलायज प्लेस आसा थंय एडमिनिस्ट्रेशन म्हणून ताणें म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटीव डिस्ट्रिक्ट म्हणून केलो. मनात जिद्द आणि आवड असल्यार मनीस आपली सपनां आपले ध्येय पुराय करपाक शकता. मयड्या बार्देशांतले विधी लोटलीकर हे एक उदाहरण. विधी लोटलीकर ह्या चलयेन 23 वर्सां पिरायेचेर कमर्शियल पायलट जावपाचें आपल्या ल्हानपणाचें सपन पुराय केलां. पळयात पुराय बातमी. मयड्या बार्देशांतले हे विधी लोटलीकार विधीन ल्हानपणांत पायलट जावपाचें सपन पळयल्लें. देखून 23 वर्सां पिरायेचेर विधी हाणें कमर्शियल पायलट जावपाचें आपलें सपन पुराय केलां. ताणें बारामती पुणे हांगासरल्या फ्लायिंग अकादमींतल्यान प्रशिक्षण घेतलां. कमर्शियल पायलट लायसन्स प्रशिक्षणा वेळार 200 वरां परस चड उड्डाणां यशस्वीपणान ताणें पुराय केल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मडगांवच्या जिल्लोधिकारी कार्यालयात आधार कार्ड अपडेट करपाक आयिल्ल्या लोकांक वरांची वरां उबे रावचे पडिल्ल्यान बोवाळ जालो. फाटल्या कितलेशेच दिसांसावन हो प्रश्न उप्राशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. हे विशीं संबंदीत अधिकाऱ्याक जाप विचारली जाल्यार सिस्टमान एरर आसा अशें सांगता. देखून संबंधितान ह्या प्रकाराचेर लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करपाक लागले. 8:30 येयले आमी आनी तेन्ना मातसो 80 तरी आशिल्लो कामां ते उपरांत मागीर आनी खूब जाली मागीर ते सिस्टम कितें म्हाका खबर ना. सिस्टम स्लो आनी भाशेन इतली लायन लागपा जायना लोकां त्रास जावपा जायना. कितें तरी बरें सिस्टम गव्हर्मेंटान करपा जाय भाशेन. आतां सिनियर सिटीजन बी आहा तांकां तरी कितें फेसिलिटीज आसपा जाय. रुमडामळ पंचायत कार्यालयाच्या इमारतीचो छप्पराचो भाग शुक्राराक कोसळ्ळो. सुदैवान घडणुकेत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. मात छप्पराचो भाग कोसळपाक लागिल्ल्यान कामा निमतान पंचायत कार्यालयात येवपी लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. छप्पराचो भाग कोणाचेरूय कोसळिल्लो जाल्यार व्हड अनर्थ जातलो आसलो अशें आदलो सरपंच आनी सद्याचो पंच वांगडी विनायक पळवयकार सांगता. आयकात. कशें म्हाका सुद्दां खबर नाशिल्लें सिलींग पडलें काणून. म्हाका तुमचे कडल्यान मिडिया मार्फत कळ्ळें की आयज सिलींग पडलें. आतां सांगपाक म्हटल्यार हांगा आतां हो जो सिलींग आसा तो स्टेरगेज येवपाक वचपाचो वाट. आतां आमची पंचायत म्हटल्यार पंचायतीन लोक येता भरपूरशे. तशेंच हांगा आमचे रिसंटली आतां एक हेल्थ सेंटर ओपन केला. हेल्थ सेंटराक आतां म्हटल्यार ल्हान ल्हान भुरगे पोलियो घालपाक सुद्दां येता. जर तर त्या टायमाचेर ही सिलींग पडली जाल्यार त्या भुरग्याक कोणाकूय मनशाक माल लागतलो आशिल्लो. सो ते देवा कृपेन जावना. हे सिलींग म्हाजे दिसपान की राती कितें पडली. म्हाका आतां जेन्ना हांवें पंचायतीन विचारलें तेन्ना म्हाका कळ्ळें की ही सिलींग ते येवच्या पयलीं पडलेली म्हणून. सो हेजो कारणीभूत हांव एकूच म्हणपाक शकता की जे प्रत्येक पंच या सरपंच प्रॉब्लेम जाता कितें जेन्ना सीट शेअरिंग जाता. म्हणजे पंचायत म्हणजे कशी चलता एक सेक्रेटरी, सरपंच आनी पंच मेंबर आनी क्लेरिकल डिपार्टमेंट. क्लेरिकल डिपार्टमेंटाचो व्हडलो रोल आसना. तेंचो सगळें एडमिनिस्ट्रेटीव वर्क न्ही. पण जेन्ना पंचायत कशी चलता जेन्ना सरपंचांक जेन्ना तर आयज आपल्याचो टर्म 3 महिने घेतले, कोण 1 वर्स घेता, कोण 6 महिने घेता. आनी जशें म्युजिकल चेअर आसता पळय सीट शेअरिंग तेन्ना तर असो प्रोसेस जर कंटिन्युअस चालूच उरलो तेन्ना हे पंचायतीचो डेव्हलपमेंट जावपा ना प्लस लोकांचोय डेव्हलपमेंट जावपा ना. कारण सगळे जे पंच या सरपंच आसता ते आपल्याक फक्त खुर्ची मेळटली हेजेच पुरती आसता. तेजो 6 महिन्याचो टायम गेलो तेणेन सगळे मागीर पंचायतीच विसरले. 8 ते 10 महिने जाले सरपंच. 8 ते 10 महिने जाले सरपंचूच ना. एडमिनिस्ट्रेटर आसा. एडमिनिस्ट्रेटर जो तेका बिडिओन काम आसता. सो तो ऑल्टरनेट डेज आसता. म्हटल्यार विकांतून म्हाजे दिसपान 1, 2 या 3 फावटी तो आसता पंचायतीन आमच्या. हांव तेकाय ब्लेम करपाक शकना प्लस सेक्रेटरीकूय ब्लेम करपाक शकना. कारण जेन्ना सरपंच तर कंटिन्यू जेन्ना एक 5 वर्साचो टर्म आसता 5 वर्साच्या टर्माक एकटोच मनीस तर धरलो जाल्यार हो जो प्रोसेस आसता न्ही म्हटल्यार डेव्हलपमेंट वर्क या लोकांचे पब्लीक वर्क कितें आसता पळय तो कंटिन्युअस मागीर फॉलोअप जाता आनी तेजें काम जाता. पण जेन्ना पंचायतीन 5 वर्साक तर
5 सरपंच तर चेंज झाले, 5च न्ही, केन्ना केन्ना 7 सरपंच चेंज जाता. जेन्ना 5 वर्साक तर 7 सरपंच चेंज झाले, ती फायल प्रोसेस करता थंय पेंडींग उरता. दुसरो सरपंच येतकूच मागीर ती फायल उरता. सो हेज्या खातीर सगळो जो मदीं ब्रेक पडटा पळय तो हेज्या खातीर. आनी हो जो बिल्डिंगेचो तुमी म्हणटा पळय स्ट्रक्चरल डॅमेज आसा, हो नॉर्मली सरपंचाची जबाबदारी आसता. आनी जेन्ना सीट शेअरिंग जाले, 10 फावटी सरपंच चेंज जालो न्ही, त्या टायमाचेर मागीर तो डेव्हलपमेंट जायना. सो त्या खातीर ही परिस्थिती. म्हापशेची फामाद श्री बोडगेश्वर देवाची जात्रा शुक्रारच्यान सुरवात जाल्या, पूण जायंट व्हील्स आनी हेर मनरिजवण रायड्सांक लागून बरेच कोफुसांव पळोवपाक मेळटा. थावो अखिल म्हणटा, आमचे कडेन परवाने आसून देवस्थान एनओसी जारी करपाक न्हयकार दिता, जाल्यार दुसरे वटेन देवस्थानाच्या अध्यक्षान अखिलाचे सगळे आरोप भायरच स्पश्टीकरण दिला. पळया. म्हापशेच्या फामाद श्री बोडगेश्वर देवाचे जात्रेत लोकांची बरीच गर्दी पळोवपाक मेळटा, खास करून फेरी आनी जायंट व्हील आनी हेर मन रिजवण रायड्सांचो लाव घेवपाक. सध्या ह्या जायंट व्हिलांचो प्रस्न बरोच वादात सापडला. थळावो अखिल ताकेकारान बोडगेश्वर जात्रेत आपल्याक मन रिजवण रायड चलोवपाची परवानगी दिवची अशें मागला. आपल्या गरजेच्यो सगळ्यो परवानग्यो मेळ्ळ्यात असो दावो ताणें केला. मात देवस्थानान नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करपाक न्हयकार दिल्ल्यान आडखळ निर्माण जाला. मजगती दर एका अर्जदाराची बसका घेतली आनी तांच्या कागदपत्रांचोय नियाळ घेतलो. अखिल ताकेकार आनी तांच्या पंगडा वांगडा जाल्ले बसकेत फकत तेच हजर आसले, पूण जायंट व्हिलाचो प्रत्यक्ष मालक हजर नाशिल्लो खंय. हाजेर आदारून परवानगी न्हयकारली. तशेंच हो न्हयकार आसून लेगीत अखिलान मुखार वचून शेतकारांच्या एनओसीचो वापर करून जायंट व्हील बसयला आनी आतां देवळा कडल्यान परवानगी मागता, जी आदींच भायर आयल्या, अशी माहिती देवस्थानाचो अध्यक्ष वामन पंडित हाणें दिली. आमकां एक मॅन्डेटरी डॉक्युमेंट सांगलो की देवस्थानाची एनओसी सुद्दां जाय म्हणून. कळ्ळें? देवस्थानाची जर एनओसी जर जाय जाल्यार आमकां तेज्या उपरांत फुडली म्युन्सिपालिटीची मेळटली. सो आतां जाला कशें, आमी हे सगळे उबे केला इतले, कळ्ळें न्हू. हांव कितें म्हणटा, आमी तेज्या अगेन्स्ट ना, आमकां कांय ना. तेणें घातला केला, तेणें तेज्या हेजेर टेंडराचेर तेणें घेतले ते, कळ्ळें न्हू, घेवनी तेका. कळ्ळें? आमी ह्या सायडीन घातला न्हू, आमकां त्रास करूं नाका म्हणटा. कळ्ळें न्हू. आमी खूब जाण लोकल म्हापशेचे फुडें चल्ला हे सगळें काम करपाक लागून. आनी हे सगळे उबे करच्या पयलीं तांकां मेळ्ळा सांगला आमी. कळ्ळें? अहो आमचे येता, तुमकां काय प्रॉब्लम ना न्हू बीन म्हणून. कळ्ळें न्हू. आनी आयज काल रातीक आमकां सांगले की देवस्थानाचे एनओसी मॅन्डेटरी डॉक्युमेंट म्हणून, आनी देवस्थान आमकां एनओसी दिवंक सोदिना. कित्याक दिना? प्रॉब्लेम कितें आसा? ते रिजन म्हाका सुद्दां खबर ना. आमी तेच तांकां विचारता की बाबा त्या सायडीन तुमी ताका दिले न्हू, हांगा सुद्दां दिया. म्हाका सांगा, जात्रा आसा ही, कळ्ळें न्हू. ते म्हणटा रिझोल्युशन खंय एकट्याकूच दिवपाचें आसा म्हणटा. कळ्ळें? देवस्थान म्हणटा रिझोल्युशन खंय एकट्याकूच जायंट व्हील दिवपाचें. हांव कितें म्हणटा, रिझोल्युशन एकट्याकूच जायंट व्हील दिवपाचें आसा. ही जात्रेक 2-2 जायंट व्हील घालूं शकना, जात्रेक 2-2 खाज्याची शॉपां ना, 2-2 खेळण्याची शॉपां ना, आसा न्हू हें सगळें. जाल्यार आमकां कित्याक अशें करता काय म्हणटा. सो आमी रिक्वेस्ट केला देवस्थाना कडेन की आमकां ती दिवची, आमकां हें हाडूं नाका. आमी तुमचे म्हापशेचे भुरगे, आमची जात्रा ही सगळ्या म्हापशेकारांची. तांकां विचारी नासतना आमी डायरेक्टली रिजेक्ट करूं ना. आमी प्रोसिजर फॉलो केला, तांकां आपयलें, तेंचे प्रॅक्टिकल हें घेतलें आनी मागीर डॉक्युमेंट पयलें आनी आमी सांगलें. आनी हांवें तर ताका त्याच दिसा सांगलां तुजें सारकें ना म्हणून. ती जी लेडी आहा पळय ती तुका दिता, फुर्ता दूद दिता, प्लस ब्राह्मीणाकूय दिल्या सातर्डेकर, त्याचें एप्लिकेशन आहा. अशा परिस्थितीन जो ओनर ना ताका आमी लायसन दिवंक शकना. तेणी स्टार्ट केला पळय, म्हणजे तेणीन थोडे कादरान एनओसी घेतल्या, ताका एक स्ट्रक्चरल लायबिलिटी सर्टिफिकेट मेळोंक जाय. आतां पळय आमी एनओसी दिल्यानंतर तेणी प्रोसिजर फॉलो केला. आतां अखिलान कितें केला, डायरेक्टली सगळे हाडून इन्स्टॉल केले. त्याच्या पयलीं परमिशन घेवंक नाशिल्ले इन्स्टॉल करच्या पयलीं? कोणाचें परमिशन घेतला? कोणाच परमिशन ना. कोणाचें परमिशन घेतला? आमचें परमिशन ना, म्युन्सिपालिटीचें परमिशन ना. आमचें परमिशन घेवन तेणी इन्स्टॉल करूं ना. आमी रिजेक्ट करून. बट ही जी गजाल तुमी आतां आमकां सांगली, आख्खी तुमी ताका एक्सप्लेन केल्ली? आपयलो न्हू, आमी मिटिंगी घेतलेली न्हू. तेची मिटींग घेवन तुका सांगलें न्हू, तिगूय जाण बसलेले म्हणून. तो बसलेलो, सुजन नायक बसलेलो आनी तो हो आसलेलो मिस्टर कुलासो आसलेलो. ते जावन मागीर तो आनी डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करता. मिटींग जावन नेक्स्ट डे तुका दाखयता आमची मिटींग जावन तो मागीर डॉक्युमेंट आनी प्रोड्यूस करता. दॅट आपले कन्सिडर करा म्हणून तुमी. फायलूच फुडें ना आमच्या.
सो जेन्ना आमी जात्रा बोडगिणीची पळयता जात्रेचे मेन आकर्शण त्याचे अम्युजमेंट जो पार्क आसा म्हटल्यार जायंट व्हील कितें तें जावन आसा. सो ह्या वर्सा खंय ना खंय तरी कांयच चलचें ना. आता ते ऑथॉरिटीचेर डिपेंड आसा. आमी आमचे युनिव्हर्सिटी दिला एकट्याकूच दिला, आमी दुसऱ्याक दिवना. आता जे जातले काय ना ते प्रोसिजर आमी आमचे युनिव्हर्सिटी दिल्या, इवन कादराक दिल्या पळय तेचेर आमी कंडिशन घातल्या. यू टू ऑब्टेन ऑल द युनिव्हर्सिटीज फ्रॉम दी ऑथॉरिटीज. ते जर ऑथॉरिटीज जर सॅटिस्फाय झाले जाल्यार जायंट व्हील स्टार्ट जातले. सो टक्केकारा कडेन ना काय परमिशन ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.